बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. गीत घेऊया A5 पेज 3. A5 पेज 3 पयलो आनी दुसरो श्लोक. भुरग्या भोगतीन सोमल्या गायोन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बोसूंक येता तुका जेसूक मोदें दवरून जेसूक मुखार घालून जेसूक चिटकून रावून बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बोसूंक येता तुका. मागण्यांचो विशय. भुरग्यांक मोजे सोशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात. सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन आमी आयज तुजेशी आयल्या. आनीक एक दीस आनीक एक सोकाळी काळोख सोंपून उजवाड उदेताना तुज्या सांगाता हो वेळ सारूंक आमी जेजू तुजे सोशी आयल्या. तुजेशी धांवून धांवून आमी आयल्या. ल्हान भुरग्या भाशेन तुका नमस्कार करूंक आमकां फावो कर. ते ल्हान भुरग्याच्या काळजांत कसलोच दुबाव ना. आवय बापायन शिकयलां त्या प्रमाणें देवाक तीं ल्हानविकायेन भोसतात. आमच्या मनांतले सोगले दुबाव काडून उडय. ल्हानविकायेन आनी सोरोड मोनान तुका बोजूंक आमकां फावो कर. हो पोडे हांव आसां. खरेंच तूं दोनी. खरेंच तूं सोडवणार. तुजे बगोर दुसरो देव ना म्हूण हांव सोत मानतां. ह्या उंड्यांत गोरेपणी तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. खरो जिवो जेजू म्हजो खरो इश्ट. म्हजो नमस्कार सुम्या मानून घे. भुरग्या भोगतीन म्हजी मान बागोवन ह्या वेळार नमस्कार करुया. नमस्कार
तुका कोरता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका कोरता मोगाचो तुका दिता नमस्कार तुका कोरता मोगाचो तुका दिता. भुरग्या भोगतीन ल्हान मोनान उकट्या काळजान तुजेशी आमी आयल्या. भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. ह्या तुज्या उतराचेर पातयेवन दोनया हे आयच्या दिसा तुजेशी आमी आयल्या. पूण आमी असोक भुरगीं तुजीं. दिसा दिसपोटी आमी चुकता. आमकां बोगोस. आमी ल्हानविकाय आपणावचे सुवातेर गोरवान बोल्ल्या. आमी चुकल्या दोनया आमकां बोगोस. I4 पेज 117 दुलपद गायतेल्या. हे जेसू हांव काकूत मागता दितलोय मोडपाक येता सोर मोच्या पातकांका चालता आयच्यांती सोगली सांगता. ये जेसू हांव काकूत मागता दितलोय मोडपाक येता सोर मोच्या पातकांका चालता आयच्यांती सोगली सांगता. मोगाल जेजू हे आयच्या दिसा तुका आर्गां दिता. जायतें बरेंपण तुवें आमकां दिलोल्या पासत तुका दिनवासता. आमी पातकी आसोनूय तूं आमकां राखताय. आमी पातकी आसोनूय तूं आमकां सांबाळटाय. जिवीत दिताय. ह्या पासत तुका आर्गां दिता. तुज्या ओगोनीत मोगा पासत तुका दिनवासता. तुजे पोदवे पासत तुका वाकाणटा. जेजू तूं अजापवून बूद दिनार. जेजू तूं आमचें बोड. जेजू तूं खुशालकाय. जेजू तूं सोगलें.
तुजे बगोर आमकां दुसरो देव ना. आनी ह्याच भावार्थान आमी देवाचें उतर आयकुया. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावया. मातयेवाचें शुभ वर्तमान हावेसवर 19 ओळी 13 ते 15. जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपले हात दवरून आनी मागणें करून लोकांन ताका ताचेशी सोरशीं हाडली. शीस ताका बोबाट करूंक लागली. पूण जेजून सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवूं दी आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. भुरग्यांचें जिवीत जेजू तूं जियेलाय. तूं एक ल्हान सोपुल्लो बाळोक जावन जेजू तूं ह्या संवसारांत आयलाय. बापाचो मोग घेवन तूं ह्या संवसारांत आयलाय. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. सगल्या मोगान बापान आपल्या पुताक एक ल्हान सोपुल्लो बाळोक कसो धाडलो. भुरग्याचें जिवीत जेजू तूं जियेलोय. तूं जल्माक आयलोय तेन्ना आनीक एक राजा उत्पन्न जायत म्हूण सोपुल्ल्या बाळकांक मारून उडयलीं. हे भाशेन तूं भिरांतीन जल्माक आयलोय. आनी ह्याच पासत दोनया ह्या काडोकी संवसारांत जल्माक येवप म्हणल्यार तुजी आवय मारिया आनी संवसारांत तुजो बापूय भाग्योन जुजे जाणा. असल्याच वातावरणांत आमी आयज जियेता. भिरांतीन भरल्याव, संवसाराच्यो ताळण्यो, संवसाराची आशा, राग, दुस्मानकाय, नाटकाय, व्हडपण, तुज्या जिवितांत कसली आडखळ आसा? खरेंच तूं आनी हांव ह्या भुरग्या भाशेन जियेता काय? जोण एकल्यान चिंतचें. जाबाबाक गीत घेवया. A3 पेज 2.
आमी भुरगीं सोपुली जेजू आमचो मोग करता आमचेर तो हात दवरता आमकां वेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशी धावून धावून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी लिपता आमचे सारको भुरगो जावन जेजू देवलो स्वर्गार धांवन आमकां आपल्या बापाची कोच्या भुरगीं मोगाची जेजू आमच्या तुजे सोशी धावून धावून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी लिपता जेजू आमची राखण कर सदांच आमचेर हात दवर तुजी सारकी आमकां कर तुजे बोरी स्वर्गार व्हर जेजू आमच्या तुजे सोशी धावून धावून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी लिपता आयच्या दिसा ह्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा भुरग्यांक म्हजी सोशी येवंक दियात तांकां आडाय नाकात कित्याक देवाचें राज असल्यांचेंच होय जेजू आमी भुरगीं कशीं तुजे लागीं मागता आमचे भितर आसलोलें व्हडपण पयस कर एक ल्हानविकायेचें काळीज काल्तिकायेन आमी जिवंक आमकां तुजो आदार दी दुस्मानकाय पयस करून आमच्या घरांत शेजाऱ्याक एक बोगसण्याचें काळीज आमकां फावो कर आमी सोगलीं असोक्त म्हूण मानून घेवंक आमी चुकता तेन्ना दुसऱ्यांच्यो खबरो करिनासतना तांचे पासत मागूंक आमकां एक नितोड आनी निर्मळ काळीज दी आनी खरेंच ह्या वर्साचो विशय हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात हें एका भुरग्या परी आमी आपणावंक आमकां बोड दी
ह्याच मोनान कांय आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. मागण्याचो जबाब जातलो. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सगलीं बरोबर म्हणुया. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, पाद्रीक आनी माद्रीक जेजूचे बरे गोवाय कोर म्हूण मागुया. जबाब. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांक ताका आपले पोरचे बरे ते सवलती दिवंक, कसलेच भेदभाव करिना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जबाब. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या भुरग्यांनी देवाक पयलो जागो दिवंक आनी आपले आवय बापायक मानान लेखूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जबाब. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या तरणाट्यांनी संवसारांत येतल्या ताणण्याचेर झुजूंक आनी जेजूचेर विस्वास दवरून आपली पावलां फुडें मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मागुया. जबाब. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी मागण्याक वेळ दिवंक आनी जेजून कितें सांगता तें आयकूंक. जायतीं आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या मोळ्यांत पाद्री आनी माद्रीच्या आपोण्याकांत दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जबाब. विस्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सगलीं दिमी घालुया. जेजून शिकयलोले मागणे सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.